पाद्र्यापान म्हाका अशें म्हळां हांवें जाप दिवंक जाय. घडीत हे आदले दीस उगडासाय तसो शेवट पर्यान आमी गेले हांव जाल्यार शेवट पर्यान गेले हांव जाल्यार कांय आमी जिखतले हांव. प्रेरण न्हय सोलवणी वयर सोलवणी येता आनी तक्षण आमी देवाचेर बदलाम घालता. देवा म्हाका तुवें कित्याक सांगलां. हांगा एकली बाय आसा सक्कट तुमी आसात. गुड मॉर्निंग बाय. हांवें आतां गुड मॉर्निंग म्हणटाना हें फकत चिंता पूणय या आमकां एक प्रेरण न्हय एक संभाशण. हांवें तिका गुड मॉर्निंग म्हळें तिणें म्हाका प्रतिसाद दिली गुड मॉर्निंग म्हळें. संभाशण प्रेरण खंयची एक बूक आसा तांती एक दोन वाक्य तुमी काडलीं तें आनी कितेंय वाचलें ताजे उपरांत बसून नियाळ केलो प्रेरण मेळ्ळें. पूण हांगा कुद्दूपण आसा. हांवूय आसा ती आसा तुमी सगळे आसात. कुद्दूपण आसा. देवाचें उतर हर एका मिसा वेळार ह्या हर एका लितुर्जे वेळार परगट जावचें पवित्र सभा आमकां शिकयता. देवूच कुद्दू आमच्या लागीं उलयता. हें फकत चिंता पूणय प्रेरण न्हय देवूच कुद्दू आमचे थंय उलयता. देखून हांवें तिका गुड मॉर्निंग म्हणटना तिणें बसून चिंतूंक ना हो पाद्र्यापान म्हाका अशें म्हळां हांवें जाप दिवंक जाय चिंता करूंक ना. संभाशण देखून तिका भोगलें तक्षण तिणें प्रतिजाप दिली. भाव भयणीनो मिसा वेळार हें घडता. आनी आयच्या पयल्या वाचपाक तुमी गमन दिलें जाल्यार भोवशा तुमच्या मदल्या मलगड्यांक आदली कांय घडितां ह्या आदले दीस उगडास आयले जावंक पुरो. आतां पुरो नॉन स्टीक तें पुरो आयदनां आयल्यांत ताच्या पयलें स्टिलाची जालीं ताच्या पयलें एल्युमिनियमाची जालीं. पूण काळा आदीं पुरो मातयेची आयदनां आसलीं. आतां ह्या संगतीक लागून आमची भलायकी पाड जाल्या देखून परत्यान मातयेच्या आयदनांक या म्हणून लेंची तपासा मातयेचें आयदन. पूण आयले वार पर्यान त्या काळार तावन भोवशा रस्त्याच्या सुरवेच्या त्या काळार तावनूच लोक मातयेच्या आयदनांनी रांदतालो. आनी हाका लागून लोकांक कितें समजाता देखून मातयेची आयदनां ल्हान भुरग्यांक आमी विचारली जाल्यार या तरणाट्यांक विचारली जाल्यार तांकां खबर ना. कांय आमच्या हांगा रस्त्यांनी थोड्या कडेन ती ल्हान गुरगुल येता आनी पुराय इकोवंक दवरल्या ती मात आनी पळयल्यान जावंक पुरो. देखून देव एरेमिया प्रवाद्याक कसलोचो एक गुर्तू दिता. दये करून हें चिंतप सारकें मतीक व्हरया. हें घडीत कशें घडलें. देव एरेमियाक एका कुंभाराच्या घरा व्हरता आनी थंय ताका पळोवंक लायता. तो कुंभार बरें करून एक आयदन ह्या मातयेचें तें तयार करता आसतना तातूंत कितें सोडून जालें तें मोडलें या ताचें रूप बदललें. ताणें कितें केलें ती माती काण उडोवंक ना परत्यान सांगाता घालन परत्यान ताका आनी एक आयदनाक रूप दिलें. देखून देव तक्षण एरेमिया प्रवाद्याक उगडास करून दिता. ताणें तूं नाकारी म्हणून गरज ना म्हणून ती माती उडोवंक ना भोवशा आनीकी बरें रूप दिवच्या खातीर परत्यान तें आयदन तयार केलें. आतां भाव भयणीनो दोन संगती मतीक व्हरया. एक जर आमच्या जिणेंत कश्ट येतात आमकां थोड्या फावटी निराशेची घडितां येतात दूख जाता असो उद्देश फकत देवान आमकां कश्टाक घाला म्हूण जावंक नजो. जायत्यांनी म्हणचे आसात म्हजे वयर कित्याक अनवरां कश्टा वयर कश्ट येते आसात. देवान म्हाका सांडलां गाय. एक बरो करून अभ्यास करच्या व्यक्तीक मनशाक पळया जावं एकलो खेळगडी अभ्यास करन घाम काडटा फांत्या परार म्हाका एक केदाळे हांवें एक दिवचें घडीत म्हाका एक बारीक खुशी जाल्लें. म्हज्या ल्हानपणांत म्हाका एक प्रेरण दिल्लें. कर्नाटकांत एक क्रिकेट खेळचो सुनील जोशी म्हणलो खेळगडी आसलो स्पिनर. आनी स्पिन करच्या
खेळगड्याक बॉलराक ताणें सड्ड धावा जाय म्हण ना, 2-4च मेळटा आनी तो एक 3च मेळटा. स्पिनर एपटी त्या दाळा टीव्ही उणे आसली, पेपराचेर ताचे ताचो एक इंटरव्यू आयिल्ल्या वेळार तूं कितलो अभ्यास करताय म्हणटा आसतना ताणें दिल्ली जाप, हांव सकाळींच्या 3 उठून 3:30 पंजाबाच्या एका कर्नाटक असो तो पूण पंजाबाच्या एका अकॅडमींत 3:30 तावन धरून 8-9 पर्यंत अभ्यास करता. आतां हो हांगा तावन थंय 3 मेळटां धांवून तितलो अभ्यास करी जाय जाल्यार ताका तितलो वेळ कित्याक गरज आसा? एक 5 मिनटां अभ्यास केल्यार पावना. तितलो घाम काडन कश्ट काडन म्हणटा आसतना तुवें म्हणून येता हें गरज आसा गी. थोड्या फावटी सोलवणी येता आनी तक्षण आमी देवाचेर बदलाम घालता. देवा म्हाका तुवें कित्याक सांडलाय? भाव भयणीनो इतलें जाणा जावया, हें घडता जाल्यार देव आमकां कितेंगी आनीकी बरें दिवच्याक तयार करते आसा. थोड्या फावटी निराशा भोगता पूण देव म्हाका आनीकी कितें बरें करच्याक तयार करते आसा. देखून तसो शेवट पर्यंत आमी गेले जाल्यार कांय आमी जिखतले हांव. पूण सदांच कितें घडटा? खुर्साचो सांजू हांव आमकां सांगता, असल्या एका पंतावनांत आमी थकता आनी कांय 100 किलोमिटर वेच्या कडेन 900 मीटर धांवल्या उपरांत आमी थकता आनी बसता ह्या फाटी येता. तेंच तिरासानेन मुखार गेल्ले हांव जाल्यार आमी भविश्या असो बरो परिणाम पळयते हांव. आतां देव येरेमियाक हो दाखलो दिता आसतना देव कितें सांगूंक सोदता? इस्रायल परजा भविश्या आतां कश्टांनी आसा, म्हळ्यार नियमा वयर नियमा. आमचो देव केदाळे आमचे जावन बली आनी हेर संगते मात विसो देव की आमकां हेर परजां सारकें बेसांव आनी केदाळा तो भरतलो म्हूण कांय भविश्या इस्रायल घरांकी आशा आसली जावंक पुरो. पूण देवाचो उद्देश तो न्ही. हेरां बरी आमी जाल्यार व्हड कितें? ते ग्रेस्त आमी ग्रेस्त, ते हुशार आमी हुशार. पूण देव तांकां कित्याक नव्याच संगतींत रुपीत करतालो. कसलें तें आपोवणें? अब्राहमाक दिल्लें आपोवणें, जसो हांव पवित्र तुमी जाया पवित्र. पवित्रपण म्हळ्यार देवपण. देखून देव आपल्या परजेक आपल्याच सैमांत वाडयतालो. भाव भयणीनो, तुमी हांगा जमलेली सगळां हांव धरून सगळां आमी क्रिस्तांवां, आमची ओडवी काय कितें? आमी क्रिस्तांवां माया मोगाची मनशां, इल्लीशी भोवशा हेरां मुखार इल्ली चडीच शिकल्ली मनशां. ते आज आमच्या भोंवतीन सगळो लोक जाते आसा. आमची क्रिस्तांवांची ओडवी काय? आमी पवित्र मनशां, देवाची भुरगीं, देवा सारक्याची आमचें आपोवणें तें. देखून इस्रायल परजा निराशी जाता आसतना देव उगडास करून दिता, हांव तुका मोडतां, परत्यान रुपीत करतां, परत्यान मोडतां, परत्यान रुपीत करतां. खंयच्या इराद्याक? तुवें आणकी पवित्र जावच्याक, तुवें आणकी सोबीत जावच्याक, तुवें सगळ्यांक मानवा सारको जावच्याक. हें देवान आमकां दिवचें आपोवणें. समजल्यात? देखून आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना, थोड्या फावटी निराशेची गणितां येता आसतना, आमी आणकी चड प्रयत्न करी जाय पडटा आसतना विसारचें नाका, देवान म्हाका सांडलां गी, या देव म्हाका इनामां दिवंक, या हांवें मागल्लें दिवंक पाटी करता गी. ना, देव म्हाका आणकी कित्याक वर्त्याक तयार करते आसा. शुभ वार्ता तुमी आयकली न्ही? एकलो पागी जाळ घालता आनी त्या जाळां सगळ्या जिनसाची मासली सांपडता. तो निमाणें कितें करता? बरी मासली दवरता आनी नाकारी मासली खान उडयता. असो अर्थ. निमाण्या काळार आमची जडती कशी जातली म्हणलो मात्र न्ही. असो अर्थ अशें समजूंक जाय, केदोळो पर्यंत आमी देवाची भुरगीं, देवाचो भुरगो जेजू. देखून आमचें आपोवणें जेजू सारकें आमी दिसान दीस थोडे 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 करून रुपांतर जाता. केदोळो पर्यंत आमी तें जायना, आमी नाकारीच वांगडाचे.
देखून देवान आमकां निमाण्या जडते वेळार ये तूं म्हजो पूत तूं म्हजें धू सर्गीचें राज तुजें म्हणच्या वेळार ताणें वापारचें नीत दंड खंयची तूं कितलो म्हज्या पुता सारको जालाय. जर हांव ताच्या पुता जेजू सारको जाला ये हें राज तुजें. जर हांव जावंक ना त्या वेळार पवित्र सभेन आमकां 4 संगती आदी शिकयल्ल्यो. जडती पुलगत्र आज कोणी उलयना. पुलगत्र म्हळ्यार कितें? देव पवित्र शुद्ध. देखून म्हज्या लागीं आनी कितें येना जाल्यार पवित्र जा. देखून आमी आमच्या सरल्ल्या खातीर मागचें. कित्याक ती जावन मागूंक शकनात. आमी देवा आमच्या मागण्याचो फळ तांकां लाभय. कित्याक तूं काकुळदार म्हूण तांच्या खातीर मागचें. देखून आयच्या दिसा देवा कर्गां दिवया. इतल्या बऱ्या उतरांनी अपुरबायेच्या उतरांनी दैवीक उतरांनी देवूच आमच्या लागीं उलयला. इगर्जेंतल्यान भायर वेताना आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत आमी आसतना उगडास दवरया. तूं आनी हांव आमी देवाची भुरगीं. आमचें आपोवणें हेरांच्या की उत्तीम आमकां आपयलां पवित्र जावच्या ताच्या पुता सारकें जावच्या. न्हय आमचें भागीपण न्हय आमचें व्हडपण. देवा कर्गां दिवया आनी आसल्या दादूसकाय जोडून सडीत मापान आमचें क्रिस्तांवपण जिवंक प्रयत्न करया.